प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आर्गा जेजूक. कितलीं जाणां म्हणटात सगळें बरें दिसलें. प्रेज गॉड. हालेलुया. सगल्यांक दिसलें. सो नो प्रॉब्लम. कित्याक जेन्ना पवित्र आत्मा उलयता आनी आमकां सजमण दिता आनी त्या सजमणे उद्देशी जेन्ना आमी आमचे उद्देशी न्ही, पवित्र आत्म्या उद्देशी आमी आमकां आतां जाणवाय जाली न्ही कशें कितें आहा. जी आमकां देवान दाल दिलेली आहा त्याच दालेची सकयल आतां एक दाल म्हणजे पळयल्या तुमी न्ही. तुमी एक आमी इमॅजिन करया, केन्ना आमी पळोवंक ना पूण इमॅजिन करया आमी केन्ना पिक्चर पळयला न्ही. तशी ताका कितले मारले कितें कोयत्यांनी मारले, कुराडींनी मारले, हातोडे मारले, तूं हें मारले, पिकास मारलो, कितें फुट्टा तें ना न्ही. कितें जाता, पिकास हे तें पोत्तून वयता. त्याच भाशेन जेन्ना आमकां देवान सांगलें, जेजून सांगलां, भासयलां, तुमी म्हाज्या पाकोट्या खाला सदां काल. आतां आमकां कितें कोत्ता, देवसार कितें कोत्ता, तें जें दाल आसा पळय ती टम टम करून फोडटा ती. आनी जो कोणाचो भावार्थ अस्कोतायेन जियेता, कमी आसता, वीक आसता, ताका थंय कितें जाता, तें फुट्टा. ताची थंय आसो तें कितलें घातलें न्ही. जेजून सांगलां कितें, जेजून सगलें आख्खें ताचें कितें घातलां, दाल घातल्या. ती दाल सांगलें कितें सांगलें जेजून, ती इतली घोट आसा की तें करूं सैतान तुमचेर बाण मारूं, कोयते मारूं, कुराडी मारूं, गोण घालूं, कितें घालूं, ड्रिलर हाडून मारूं, पूण ती केदीच फुडपाक ना. कित्याक जेजूची दाल आसा पळय ती सगल्या दाली परस एकदम बोलिस्ट आमकां दिल्या हो ना. आमी एवढं शिकल्या न्ही, सिस्टरीन वाचलेलें. आतां फुडें आमी कंटिन्यू करुया. कित्याक दिल्या आमकां ती, आमकां सदां घालता. ताणें म्हणलें न्ही, तूं सगळीं जण एकलीं जावन आसा, तुमी म्हजी भुरगीं. वय हो ना. आमी ताच्या राज्यान ताणें आमकां एडॉप्टेड. ताणें आमकां कितें केल्या, एडॉप्ट केल्या. वय हो ना. पोसकी घेतल्यान. कित्याक खंय घेतल्यान, खंय पूण खंय तुमी सांगात, खंय. हय पूण खंय सगलें वय केलां आपलें रोगोत व्हांवन. रोगोत ताचें तें अमोलीक रोगोत. वय हो ना. तेणेन इतलें आख्खें सगलें रोगोत आमचे पासून सगलें वाकोरलें आमचेर. आमकां दिलें तेणेन, ओपून दिलें आमकां. ताणें कितें बेश्टें वेस्ट केलें तें ना, वेस्ट करूंक ना. तेणेन जें आपलें रोगोत ताचे कुडी तांचे चाबूक मारले, ताचें रोगोत मांस ताचें असलें उरबोडेन काडलें, ताका भाले मारले, ताका कितें कितें केलें, ताका काट्याचो मुकूट घालो, तें रोगोत व्हांवलें. खंय व्हांवलें, ताचे कुडीन सावन. कोणाचे कुडीन, आमचे कुडीन. जाल्यार आमचे कुडीन जर आतां ताचें रोगोत व्हांवता, जेजू खूद आमचे भितर जियेता, जाल्यार आमी आतां हुस्कोतायेन कित्याक जियेता. कित्याक आमी ताचेर विस्वास दवरिना. आमी आमच्या तोंडान सावन भावार्थान उलयना. मातशें कितें जालें, दुखलें जाल्यार आय कोत्ता आमी. वय हो ना. हांवें केलां हें सगलें म्हजें. हांव तुमकां तुमचें कोणाचें हें करना, पूण हांवें जें म्हज्या जिवितान हांवें अनुभवलां तेंच हांव तुमकां तुमचे फुडें पवित्र आत्मा म्हजे उद्देशी काडटा, शिकयता, तुमकां दाखयता. सो आमी आतां खंय आसूंक जाय. ती दाल आसा पळय ते दाले भशेन न्ही. ती दाल दिलेली आहा आमकां न्ही. जोण एकले चोही उबो आसता सगळे चारय वाटेनी. समज दाल घाली न्ही, आतां एक कवच घाली, एक बॅरल आसता पळय लोखंडाचें बॅरल, तें घालें आनी तातूंत भितर आमी बसले आनी ताचेर कितें फातर मारलें, लोखंड मारलें, कितें मारलें, आमचे कडेन कुडी कडेन येता. तेच भाशेन जेजून आमकां ती दाल दिलेली आहा. तेंच आपलें सगलें सुरक्षा कवच दिलेलें आहा. ताचे उद्देशी आयज आमी भोव वर्त्या जेजूक, देवाक आमी वयर उबारूंक जाय. न्हय की संवसारांतली दुयेंसां, पिडा, खोती, हुस्के, कोणेन कितें म्हणलें, आमकां हेणेन कितें केलें, ताणेन कितें केलें, तो कितें दुखयता, ती आमी घेवन बसता 20-20 वर्सां फाटल्यो खबऱ्यो. आयज म्हाकाय सुद्दां सांगचें जाल्यार उगडास येता, पूण हांवें विसरलो तो. आतां ना, म्हाका कांय खबर ना कितें जाल्लें पळय तें पयलें. कशें गेलें, पळयत आत्म्या त्या उद्देशी, जेजूचे कश्टा उद्देशी. जेजूक हांव खुस्सार पळयता सदां काल, आनी हांव ताचे कश्टावल्ली कूड सदांच हांव म्हज्या मुखार हाडटा.
केन्ना म्हाका कसली दुयेंसां यो कितें यो आय डोंट केअर, म्हाका पडलेलें ना, हांव ताचेर विस्वास दवरिना, जेजूचेर विस्वास दवरता. जेजून कितें केलां तें, तेणें इतले कश्ट करून आमकां आपली खुर्सार खिळोवन सगळें तेणें जर इतलें हें केलें जाल्यार आमकां इल्लें हें हाका दुयेंस, धाकटें दुयेंस जावं कसलें कितें आयलें, डायबिटीज जाली, हें जालें तें जालें, आमकां कित्याक तें बोव व्हरता वयर उखलूंक जाय आमकां? कित्याक कोत्ता आमी? कित्याक कोत्ता? कित्याक आमी आमच्या तोंडानसान ताका अधिकार दिता. ताका अधिकार दिता सैतानाक. इतली ती दाल आमचेर आसतना देखून आमी भितर रावन ते दालीन आमी कसलीं उतरां उलयता? देवाच्या उतराच्या आड म्हाका हें आहा, म्हाका डॉक्टरान हो रिपोर्ट दिला, म्हज्या चेड्याक हें जालां, म्हज्या हाका तें जालां, ताच्या हाका तें जालां, म्हज्या चेडवाक अहें जालां, म्हजो पांय सुजला. खंय उलयता हें आमी? जेजून आमकां ती दाल दिल्या पळय, ती दाल, आनी ती दाल खंय स्ट्रॉंग उरतली? उरतली? तुमी सांगा. मोगाच्या न्हू, तुमी विचार करात. आमी जीं उतरां उलयता ती स्वताची उलयता, देवाच्या उतराचे विरुद्ध उलयता, आड उलयता, की देवाची उतरां जीं आमकां देवान दिलेलीं आहा, ज्यो भासावड्यो दिलेल्यो आहा ताचेर आमी स्थिर रावता. आमकां सांगलां न्ही हिंगासर, जो कोण ताचे पाकोट्या खाला आहा तो सदां काल, तरी आसतना आमी पाकोट्या खाला ताचे आसोन, ताच्या आसऱ्या खाला आसोन, ताचे सगळे भितर आसोन आमी ताका बोव व्हरतो देव म्हणटा, आनी तरी आसतना आमी दुयेंस पिडेन कित्याक जियेता? कित्याक येता दुयेंस पिडा? आमी स्वता ओडून घेता न्ही आमचो अनुभव. आमकां आमी म्हणटा आमकां भावार्थ आहा, जेजू क्रिस्तान कश्ट केला, ताणें आमकां फुकट देणें दिले, देण्यान भरलेलें आहा, जें कितें ताणें दिलेलें आहा, कृपा दिलेली आहा, फुकट देणें दिलेलें आहा, तें आमचे भितर आहा. तरी आसतना आमी कोतायन जियेता, आमी कितें आहा तें सायडीक पळयता, ताचेरूच आमी नियाळ कोत्ता. वय वा ना? हें मोगाच्या भाव भयणांनी हें जें आमकां कितें येता तें थोड्या वेळा पुरतें, थोडें मातशें वक्ताचें. दुखणें, कसली दुयेंसां, पिडा हें मातशें वक्ताची. जर तुजो आत्मो तुज्या आत्म्या उद्देशी, तुज्या आतां उडो सांगलेलें न्ही हांवें, ती आमचे कडेन तें गान आहा, गुयो आहा, सगळें मिशीन गान आहा, सगळें दिलेलें आहा, फाट 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 करून जर उतरां जर आमच्या तोंडांसान भायर सोदता देवाच्या उतरां प्रमाणे, जी देवान आमकां भासोवन दिलेली आहा, देवाचेर उतार विस्वास दवरून आमी जर कोत्ता जाल्यार आमचे विरुद्ध येवपाक कसलें आहा? ना, जायना, योग जायना. आमी कितें करता? आमी भिरांतीन जियेता, भिरांती उद्देश आमी ती उतरां उलयता. आनी जे कितली दाल घोट आसलेली ती सैतान मोडूंक शकना, पूण भितरसान कितें करता तो? आमकां भितरसान खणयता न्ही, पोनसान खणयता तो. कित्याक आमी स्वता आमचे भितर जे आमचे सगळे मिलाग्री पेकोवणी सगळी आहा ताका कितें करता? आमी सगळी लिपयता आनी आमी दुयेंसाक वयर काडटा. मागीर कितें जाता? देवांची दाल घातलेली ती तो मोडोन पडटा आनी सैतानाक चान्स पडटा. आनी सैतान कितें करता? सगलो आमकां घोट दवरता, ओडून दवरता आमकां आपल्या पाशान. आनी मागीर म्हणटा आमी आमच्या जिवितान कांय बरें जायना, हें घडोना, तें घडोना, तें जायना. कशें जातलें? तुमी विचार करात, कशें जातलें पळय तें? जातलें आमकां? ना, आमी स्वता आमचे तोंडानसान आमी ताका दिता. आतां आमी देवान आमकां सगळें आपलें शीळ हें घातलेलें आहा न्ही, सगळें आख्खी दाल दिलेली आहा. भितर रावन जर आमी भियेता जाल्यार म्हाका सांगा आमी कशें जियेतले? आमची जियेत आमी तातूंतसान भायर कशें ताका काडटले? सैतानाक तातूंतय भितर घेवन दवरला आमी. सैतान म्हणजे भिरांत, दुयेंस, पिडा आनी ताचे उद्देशी कडकडटा. देवान जर सांगलां आमकां सगळें दिलेलें आहा जाल्यार आमकां रडोंक कित्याक जाय? कित्याक जाय? सांगा. आमकां विस्वास ना? आमी विस्वास आहा म्हणटा, सगल्या विस्वासा उदेश. सिस्टर थर्ड हें मातशी तिसरी वाचताय. कितले वाचलेले आमी लास्ट? 7. प्रेज गॉड, प्रेज गॉड. कांय जमोंक ना कितें फुडें पावलें तें. 8 वाच सिस्टर, 8 वाच. या, प्रेज गॉड. देवान दिवन हें पळयात, देवान सगळें भासयल्लें आहा, ताच्या पाकाटा खाला आहा न्ही, तें केन्नाच उगडास धरात. जेन्ना तुमकां ताळण्यो कसले कितें येतात तेन्ना फाटाक करून तुमी कितें करपाचें? फाटाक करून तोंड उकडपाचें आनी कितें करपाचें? गुयो. खंयच्यो गुयो? देवाच्या उतराच्यो गुयो. आर्गां तुका जेजू, महिमा तुका जेजू, दिणवास तुका जेजू, वाखाणणी तुका जेजू. एक हें घे लास्ट हें. प्रेज गॉड, हालेलुया. तूं दोळे मात उगडशी जाल्यार, तूं दोळे मात उगडशी जाल्यार नोश्त्याक नोश्त्या
कसली मोजुरी फावो जाता ती तुका दिसतली. प्रेज द लॉर्ड. जेन्ना आमी भावार्थान उलयता आनी आमची उतरां वचोन जेजू कडची उतरां आमच्या जिवितान काम कोत्ता, ती काम कोल्ली कितें करपाची आतां शिकल्या न्ही आमी सकाळीं, ताचे कडेन दोंगरा कडेन उलयपाची. ती आमी आमच्या दोळ्यांनी पळयतले हांव, जे आमच्या दोळ्यांनी पळयतले आमी हुकूम घातलो ते दुयेंस पिडेक त्याच वेळार त्याच खिणाक विस्वासान भावार्थान जर आमी विस्वास काळजांचो दुबाव धरिनासतना ताचे कडेन उलयले, ते दोंगरा कडेन उलयलो, विश्वासान उलयलो जाल्यार तें कितें जाता, आमी ताचो परिणाम पळयतले. कोणाचो? त्याचो दुयेंस पिड्याचो नाश जाता पळय तो. अशें भासय लावना आमकां. कितें सांगलें सिस्टरीन वाचलें? समजलें तुमकां की आनी एक पाट वाचूंक जाय? वाचया एक पाट. प्रेज गॉड सिस्टर प्लीज लास्ट टायम. तूं दोळे मात उगडशी जाल्यार नोश्त्या कसली मोजुरी फावो जाता ती तुका दिश्टी पडटली. सो आतां आमी विचार करया न्ही, आमी जेन्ना उलयत जी उतरां, तूं दोळे उकोड म्हणजे कितें? आमचे स्पिरिच्युअल दोळे. आमी जी उतरां उलयतल्या भावार्थान उलयतल्या ती उतरां वचोन ते काम कोत्तेली. जिवीत मरण आमच्या जिबेर आहा. प्रेज गॉड. हालेलुया. वय ना तीच उतरां आमी उलयली त्या दुयेंसा कडेन, पिडे कडेन, नास्ते कडेन, ती आमच्या दोळ्यान दिसतली हो ना? नाश जाता. पेकोवणी दिसचें ना, पूण दुयेंसा पिडा दिसता हो ना आमकां दिसता न्ही, दूख जाता, हें जाता, कोणाक कसलें हें जालां. आमी ताचे कडेन उलयत त्याच नोश्त्याचो आमकां परिणाम मेवतलो जेन्ना आमी भावार्थान ताचे कडेन उलयतल्या. उठ आनी मुडा सकट उपडून त्या खोल दर्यान वचोन पड आनी तीच तुजी सुवात. दुबाव धरिनासतना आमच्या काळजान. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सारकें न्ही? प्रेज गॉड. सो सिस्टर आयल्या, सो हांवें मातशें कंटिन्यू केलेलें. सिस्टर कंटिन्यू करतली फुडें. सो म्हजें हांव मागीर फाल्यां मागीर नेक्स्ट करता. कळ्ळें? कंटिन्यू. ओके. प्रेज गॉड. ओके. आतां कितें आमी दोळ्यांनी पळयता आनी आमी उलयलें की कितें जातलें? सगळें नश्टें कितें आहा आमच्या जिवितान कितें आयलेलें आडमेड्यो आमी कितें करता? दिसता न्ही आमकां? आतां आमी जाणो आमकां कितें करपाचें, ताचेर अधिकार व्हरपाक, आमकां जैत व्हरपाक. आमकां सगळें देवाच्या उतरा प्रमाणे आमकां शिकवण मेवलेली आहा न्ही, देवान आमकां दिलेलें आहा, पदवीक दिलेली आहा. तूं उलय, तुका जाय पळय तें उलय. जेजून जेन्ना संवसारान पृथ्वी रचली तेन्ना कितें केलें? उतर उलयलें न्ही, ताका जाय पळय तें केलें. सगलें आहलें. देवाचो आत्मो उदकाचेर हें कोत्तालो न्ही. देवान कितें केलें? उजवाड जा. उजवाड म्हळ्यार कितें? उजवाड, बरेंपण न्ही आमच्या जिवितान. वय ना? प्लीज गॉड. कितें जालें? उगडोस काय बरी आहली. आतां च्या पियेली, कितें ब्रेकफास्ट मातसो चड स्ट्रॉंग जालो दिसता. वय ना? प्लीज गॉड. हालेलुया. कितें सगलें कोणूच कांय विचारना, कोण कांय येना, सगलीं उगी आहा. कितें बरें ना सगलें? आतां म्हणटा काय बरें आहा न्ही. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. कितें फुडें सरया. प्रेज गॉड. सो आतां पळोवया न्ही अशें. आतां ही आमकां शिकवण मेवली न्ही. आतां पळयत वचम्या उद्देशी. आतां सांगलें कितें सिस्टरीन, जें कितें आमी दोळे उगडीत म्हणजे आमचे दोळे कहले स्पिरिच्युअल दोळे, जेन्ना आमी भावार्थान उलयता ताचे कडेन त्याच टायमार ताणें मानून घेवंक जाय. कसलें दुयेंसाक आमचेर अधिकार आहा? आमकां दुयेंसाचेर अधिकार दिला हो ना? पदवी दिल्या हो ना? उलोवंक जाय. जिवीत मरण आमच्या जिबेचेर आसा, आमच्या तोंडान आसा. आमी जी उतरां उलयतलीं तीच आमी आमच्या जिवितान तीच फळ आमी आमच्या जिवितान घेतल्या. वय हो ना? सो आमकां आतां कितें करपाचें? बिरातीन जियोवपाचें, खोती उस्के काडपाचें, आमकां आर्गां दिवपाची. रिजॉयस. आर्गां दिवंक जाय. कितें आसूं. आतां गमलें न्ही आमकां. कितें तायणे येता, तायणे कितें व्हडल्यो. आमचो बोर तो देव कोण? जेजू क्रिस्त न्ही. पळयला न्ही कितलो ते धाकटे सगले ते ताचे वय सगळे आमचो जेजू क्रिस्त. सोमी आनी दोनी जेन्ना आमी आमच्या काळजांसान, मनांसान, तोंडांसान, काळजांसान आमी उलयता, मनांसान न्ही सॉरी काळजांसान आमी उलयता आनी तोंडांसान आमी उच्चारता आनी ताचेर स्वत मानता, जें दिसना
आमचो भावार्थ म्हणजे कितें, जो दिसना ताचेर आमी विश्वास दवरता न्ही. सो आमी जेजूक कांय पळोवंक ना, पूण जेजून सांगलां न्ही, आपूण तुमकां म्हज्या पाकोट्याक घाला, सगळे म्हज्या आसऱ्याक घाला, हांव तुजो राखणदार पेकोणदार सगलो दोतोर. सगळे जो ताणें सांगलां तें सगळे आख्खें ताणें आपले दाल घालिल्ली आहा. जाल्यार दाल कोण मोडूं शकता? आहा कोणा कडेन ताकद? सैतानाक ना. सैताना कडेन जायना, एवढं सांगलां हांवें तुमकां. सैतानाक ताकद ना. सैतानाक केन्ना ताकद मेवता? जेन्ना आमी आत्म्यान अस्कोतायेन जियेता, ओन भावार्थान जियेता, दुबाव दवरता, त्याच वेळार तो आमकां थिंगासर आपल्या पाग्यारान हारयता. वय ना तशें नुस्तें हें कोत्ता न्ही, बेट घालता न्ही थिंगा, आनी हो 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 मागीर कितें कोत्ता, आवय कितें तरी आहा न्ही, आमी ताच्या फाटल्यान बरें दिसता कितें तरी टक्कन दवरलें, वयर काडटा, तुका त्रासान उडयता. हीच सगली गोत आयज काल संवसारान चल्लेली आहा. वय ना. प्रेज गॉड. हालेलुया, हालेलुया. सो आतां आमकां कितें दिलेलें आहा देवान? देवाचें उत्तर पवित्र आत्मो दिलेलो आहा. पवित्र आत्म्याक आमकां आदारान घेवन ताका कितें करपाचें आमी, ताचेर जैत व्हरपाक आमकां पदवी आनी बळ दिलेली आहा, पदवी दिलेली आहा. वय ना. फुडें पळोवया. सर्वेस्पर म्हजें शेरोन, सर्वेस्वर म्हजें शरण, अशें तूं म्हणटाय, अशें तूं म्हणटाय. आनी भोव व्हड त्या देवाक आनी बोव वर त्या देवाक, तुवें तुजो आसरो केलाय. आनी तुवें तुजो आसरो केलाय. कोणाक आसरो केलाय? बोव वर त्या देवाक. फुडें शिकल्या न्ही आमी, जाणो न्ही, तरी कंटिन्यू करया, कित्याक हें करून सगल्याक. आं आतां आमी कितें करूंक जाय? दुयेंस पिडाक बोव तो करूंक जाय. आतां तुमी डॉक्टरा कडेन गेल्या, खंय गेल्या, आतां तुमकां गमलें न्ही देवान कितें सांगयलां बस. आं ओके 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 सिस्टर ब्रदर मातशें वयर घेता. आं आमी ताका कितें करता? बोव वर त्या देवाक. इफ यू मेक द लॉर्ड युअर रिफ्यूज, इफ यू मेक द मोस्ट हाय युअर शेल्टर. वय ना. हां कोणाक आमी करता? एक धाकटेंशें कितें दोतोरान सांगलें, कोणाकूच कितें जालें जाल्यार हें करून भिवपाची गरज आहा? म्हाका डॉक्टरान 10 वर्सां पयलीं सांगलेलें, हांवूय भियेल्लो, भिरांतीन जियेतालो, सगळे येदोळ्ळो दोंगर घेतलोलो, देव खबर नासलो खंय आहलो तो, जेजू दिसत नासलो. सगळी म्हज्या आडकोळ्यो, प्रॉब्लम, इश्यूज, दुयेंसां, पिडा, रोग राग दुयेंसां, दुसरें हें करून सगलें तें वयर आहलें. तेंच दिसतालें म्हाका. आनी तेच म्हजे दोळे कितें आहले, ह्या संवसाराचे सगळे हातून काबीज केल्ले, सगळें म्हजें तें आहलें. देव खबर जेजू नासतालोच म्हजे कडेन कितें आसतालें? सैतानाची उतरां. कोणें कितें म्हणलें? ठाट. कोणें कितें केलें? ताका पोत्तून दिलें. भावाक, भयणीक, मांयक, पायक हात उखल्लो चुकोन, तेन्ना कितलीं वर्सां पाटी हें करून. पूण आतां खरें जेजू क्रिस्तान इतलें शिकोवन दिलेली आहा, इतलें आमचे भितर आमकां जाणवायेन भरलेलो आहा पवित्र आत्म्यान. जें कितें जेजू क्रिस्तान केलां तें आमच्या जिवितान आमी नको आहलें सगळीं. आमी मोगाच्या न्हू विचार करात. सदां काल जेजू क्रिस्ताक तुमी खुर्सार पळयात, सद्दांच. हांव आतां तें करतां, तुका सदां सांगता न्ही. जेजू क्रिस्ताची कूड, कश्टल्ली कूड, ताचे काट्यांनी घातलेलें मुकूट सगळें हांव सदां काल नियाळटां. म्हाका तें पडलेलें ना. कोण कितें आहा, खंयचें दुयेंस येता, पिडा येता, काय येता, हांव ताचें नियाळ करिना. हांव अस्कोत जायना. कित्याक म्हजे भितर जो आहा पवित्र आत्मो आहा, तो ह्या अस्कोतायेच्या आत्म्या पासून, म्या आत्म्या पासून, दुश्ट वायट आत्म्या परस एकदम बोलीस. हें जर आमी आमच्या तोंडांसान विचारून सदां काल ताचेर जर नियाळ करून ताचेरूच आमी स्थिर रावत, जाल्यार आमच्या जिवितान आनी कसलेंच कांय येवपाची गरज ना. 100%. हें म्हज्या जिवितान घडलां. कितलें आतां हांव तुका गोंय दिलें न्ही, खंय सान कितें म्हज्या एक्सिडंट जालो, हें जालो, गाडयेचें त्या दिसा हें जालो, कोणें कहें कितें, जेन्ना आमी आमच्या तोंडांसान जिबेचें देणें वापरून रात दीस सदां काल न्हिदता, उठता, बसता, कितें करतना, जेवता, खाताना सदांच काल जेजूक खुर्सार पळयात. जेजूची कोश्टावल्ली कूड पळयात आनी पळयात तुमच्या जिवितान. आनी तुमच्या सगळ्या फॅमिलीच्या, तुमच्या सोयऱ्यांच्या, तुमच्या शेजाऱ्याच्या जिवितान पळय कशें बदल घडोवन येतले पळय ते. पयले आमी आमच्या जिवितान बदल घडोवन हाडूंक जाय देवाच्या उतरा प्रमाणे. आमी जर कसले दुयेंसान पिडेन जर आहा आनी आमी सांगता ना आमी मागणें कोत्ता, आमी मागण्यांक वेता, सगळें कोत्ता, अरे तुज्या जिवितान कांयच जायना मरे. आमी गोंय दुसऱ्याक जर जायना जाल्यार दुसऱ्याक विश्वास येतलो? दुसऱ्याचो विश्वास वाडटलो ना. म्हजो विश्वास पयलो वाडोवंक जाय.
हांवें म्हजो विश्वास वाडोवंक कितें करपाक जाय? देवाचें उतर मुखान म्हजें सदां काल आनी जिबेचें देणें. जिबेचें देणें आमकां देवान दिलेलें फुकट देणें. तें बरें देणें आमकां दिलेलें आहा. उगडास दवरात भाव भयणान मोगाच्यान सगळें जें दिणें आमकां जेजू क्रिस्तान आमचे पासत कुर्सार मरून कितें केलां पळय तें कांयच न्ही आमचे फुडें. आमकां कांयच ना. ताका आमी सदां काल रात दीस उठ्ठा बसता ना चुकता सदां काल आमी ताची स्तुती करूंक जाय, दीस वासूंक जाय, वाखाणणी करूंक जाय. आनी पळयात तुमच्या जिवितान मोगाच्यान कितें तुमची स्वता अनुभवतेल्यात. जें कितें तुमी पळोवंक ना, देखूंक ना, तुमच्या काळजान वचोंक ना, तुमच्या सपनान देखून तुमी पळोवंक ना, ताचेवन भोव व्हरतें जें आमच्या भोव व्हरत्या देवान आमकां भासयल्लें आहा ती आमकां भेवतलें. केन्ना? जेन्ना आमी विश्वासान आमच्या भावार्था उद्देशी आमचे कुरपे उद्देशी जेन्ना आमकां कुरपे आमच्या भावार्थाक कुरपा घालून तेच्या उद्देशी आमी स्वत मानून ताचेर चलता, ताचेरूच स्थिर रावता आनी ताचीच वाखाणणी कोत्ता आनी ताचेर रावता तेन्नाच आमच्या जिवितान सगळें बरें बरें जें कितें आमी पळोवंक ना तें आमच्या जिवितान आहा, सगळें आहा, दिसना तें आमकां दिसता त्या वाठारान हाडपाक आमकां कितें करूंक जाय? भावार्थान चलोंक जाय न्ही. भावार्थ आमचो आनी देवाचो भावार्थ एक करूंक जाय. कशें कोत्तेलें? देवाच्या उतरान प्रेज गॉड. देवाचें उतर जालें म्हण जालें? प्रेज गॉड. आमी जर तें हांव म्हणटा म्हाका आतां भावार्थ आहा, कितले म्हणटात न्ही खूब जाणां आमी वेता पळयता ना हा ब्रदर आमकां भावार्थ आहा रे, आमी जाणो आमी हें वाचता, हें कोत्ता, तें कोत्ता, तें कोत्ता, तें कोत्ता, आमी सगळें आहा. 7 मीस कोत्ता, सॉरी 7 तिवस कोत्ता, आमच्या घरान तिवस आहा, सकाळीं तिवस कोत्ता, दनपारां आमी मागणें कोत्ता, सगळें कोत्ता. हांव कोत्ता, हांव कोत्ता, हांव कोत्ता. कितें जाता? जेजू खंय सकयल आनी आमी वयर. तो हें करूंक जायना. आमी म्हणूंक जाय जेजू म्हजो भोव व्हरतो. हांव मागता विश्वास दवरून जर जेन्ना आमी आमच्या तोंडांसान उच्चारतले न्ही, स्वत मानतले तें स्वत आमकां सुटका फावो कोत्ता. नाजाल्यार आमी म्हणटा विश्वासान हांवें मागलें, मागणें केलें, वय ना मागणें केलें जाल्यार मागणें पावता तें ना. आमकां विश्वास जावंक जाय. आमकां कृपा दिलेली आहा, कृपेन आमकां दिलेली आहा सगळी कृपा जेजू क्रिस्तान. ते कृपे उद्देशी आमचो भावार्थ आनी कृपा दोनूय मिक्स जायत तेन्नाच आमच्या जिवितान सगळें जें कितें आमी कोत्ता, आमी मागता, आमचें मागणें त्या उद्देशी आमच्या जिवितान घडोवन येता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. थँक्यू जिजस. सो आतां आमचें कितें? आतां आमचें काम कितें? आमकां बरेंपण मेवलें, आमकां सगळें शिकल्या, आमकां शिकवण मेवली. आतां आमी घरा वचपाचें ओगी रावपाचें? प्रॅक्टीस करपाचें. प्रेज गॉड. सदां काल की एकूच दीस रातचें 8 एक आमी हें दवरया, टायम दवरया. प्रेज गॉड. 8 करुया, सकाळीं नाका. प्रेज गॉड. देवाचें उतर देवाचें उतर म्हणटा यू हॅव टू मेडिटेट ऑन द वर्ड ऑफ गॉड. रात दीस ताचेर आमी कितें करूंक जाय? नियाळ करूंक जाय. प्रेज गॉड. हालेलुया. सगळीं जाणून तुमी, पूण जेन्ना आमकां ताळणें येता तेन्ना येता, सगळें येता, पूण तुमचे कडेन आहा. तुमी भार कितलो तुमचो आनी कोरण्यांत घालून जेजू क्रिस्ताचे उद्देशी जें आमकां फुकट देणें दिलेलें आहा तें कशें तुमी घेतात पळय तें आमकां कोणें दिता न्ही, प्रेझेंट दिता न्ही आमच्या बर्थडेक बा, आमी खुशाल बरी जाता. आनी ताका थँक्यू थँक्यू थँक्यू. एक पावट न्ही, 4 पावट न्ही, कितलेच पावट थँक्यू म्हणटा. वय ना? थँक्यू. थँक्यू फॉर कमींग. थँक्यू थँक्यू थँक्यू. कित्याक तेणी कितें तरी दिलें न्ही. मागीर आमकां टायम मेवताले न्ही, आमी वता थिंगा न्ही. आमकां उसोवपाक केन्ना टायम कितें कितें दिलां पळय तें कोत्ता. पूण जेजून आमकां हें फुकट देणें दिलेलें आहा. इतले कोश्ट करून आपले कोश्टार उद्देशी, ताच्या कोश्टा उद्देशी आमकां हें फुकटचें देणें आमकां बोल्लेलो आहा. आमी कितले फावटी आर्गां दिता? कितले फावटी? एक अद्देवर जालें आर्गां तुका जेजू दिनवास तुका. मागीर आहा थंय हेच्यो थिंगासर खबरो मारप, बसप, जेवप, खावप, कितें करप, न्यूजपेपर वाचप आनी करप. मागीर टायम येता 8 ओके आतां टायम जालो हाचो. हें म्हजें रुटीन आसलें पयलें. पूण आतां ना. आतां चलता उठ्ठा बसतना हांव जिबेचें देणें वापरता. म्हाका कसल्या वायटानसान एक्सिडंट्सान सगळें हें करून म्हज्या आजबडवे आहा ते ऑटोमॅटीक वयतात. जेन्ना हांव उलयता म्हजी भासाभास म्हज्या स्वर्गीच्या बापा कडेन जाता, तो आनी हांव युनायटेड एक. जेजू क्रिस्त आमचे भितर जियेता न्ही. आयज आमी जियेता पळय ते आमी न्ही,
जेजू क्रिस्त आमचे उद्देशी जियेता आनी ताचे उद्देश जेजू क्रिस्त आमचे भितर जो जियेता ताचे उद्देशी हांव जियेता आयज काल. वय वा ना ही कूड म्हजी जेजू क्रिस्ताची. जेजू क्रिस्त स्वता पळयत आत्म्या उद्देशी म्हजे भितर जियेता आनी ताचे उद्देशी आमी जियेता. आनी तो जर हें जर आमकां सजमणेन आनी हेचे जाणवायेन जर आमी चलत आनी तीच जाणवाय घेवन आमी ताचे उद्देशी ताचेर विस्वासान ताचेर चलत, आमचो भावार्थ आमकां सारकें काम करूंक शिकयता. आमकां कश्ट करपाची गरज ना. जेजू क्रिस्तान पयलेच कश्ट केले हा खुर्सार. वय वा ना वय सत मानतात जाल्यार ओगी कित्याक प्रेज गॉड म्हणत न्ही. हालेलुया. ही की बाबा आमी पळय कितें सॅड कशें जातात न्ही. केन्ना आमी कितें हें आयकता पळय पळयत वचप कितें शिकयता तेन्ना आमी म्हणूंक जाय हालेलुया प्रेज द लॉर्ड. तुमच्या तोंडांतल्यान तें सुद्दां वाखाणणी सुद्दां येना. व्हेरी सॉरी हांव तुका हें म्हणना कित्याक हें हांव हो तेन्नाच बसतालो पळय म्हजें तोंड बंद आसतालें. कितलें बरें शिकोवण मेवली सुद्दां जाल्यार टिकी करतालो. प्रेज गॉड म्हणूंक जाय हालेलुया. कितें कित्याक तुमी उर्बेन भरलेलीं आसात. तुमकां उर्बेन भरलेली आहा देवान. कृपेन भरलेली आसा. सगळे फुकटचे देणे आमचे भितर आसा. त्या देण्या उद्देशी आमी उठोन नाचोंक जाय. खुर्ची घेवन उडकी मारूंक जाय. वय हो ना प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. जेन्ना कसले तायणे येता दुयेंस येता तेन्ना उडक्यो मारूंक जाय. तें कितें वाखाणणी देवाक. हांव ताचेर नियाळ करिना. म्हाका दुखता कितें जाता आर्गां जेजू प्रेज गॉड हालेलुया हालेलुया. तें दॅट इज द मेन प्रेज फॉर गॉड. ताचे हें कितें फुकट देणें तें देणें आमकां दिलेलें आहा. त्या देण्यान जर आमी चलत आयज काल फिनीश. तो कितलोय सैतान यो कोण यो हो यो तो यो ठाण करून आपटोन ते दालीक ठास नास ताचो. आनी आमी कितें खुशाल भरीत सासणीक जिवीत. जें कितें आमकां दिलेलें आहा पळय तें कितें जियेता आमी. हां प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया. थँक्यू जीजस. सिस्टर फुडें वाचताय मातशें प्लीज. तोर तुजेर कसलेंच वायट येवचें ना. तुज्या तोंबू सोरशी पिडा पावचीच ना. कितें सांगलें तुजे कुशीक आनी तुजे तोंबू कुशीक. तोंबू म्हणजे कितें घर. तुजी आख्खी फामील तुजेंच घर न्ही. तुजे सायडीचे तुजे सगळे आख्खे ताणें धाल घालेले आहा. त्या पासत आपूण कितें करूंक जाय आर्गां दिवंक जाय. म्हजेच पासत न्ही. म्हजे दुयेंस पिडाक हें जालें आनी ते सायडीचो वता ते दुयेंस पिडान जालें ना. ताचेरूय तेंच आसा. ताचेरूय ताणें ते आपली सगळी कुरपा घातलेली आसा. ताका बाबड्याक खबर ना तो नको. आमी आतां जाणो सो आमी वचोन ताका कितें करूंक जाय जेजू परगटूंक जाय. जेजू ताचे भितर आसा. जेजू ताच्या भितर आसा. जेजू जावन आसा तुजें बळ. वय हो ना केन्नाच तें सारकें तोंबू लागीं आमचें केन्नाच येवचें ना. नाजाल्यार कितें जातलें तो थिंगा आहा म्हजो तोंबू सेफ. वय हो ना जालो. हें आमकां हिंगा शिकयता ना. तें आमी विचार नियाळ करूंक जाय. तो म्हणटा तुजो तोंबू म्हणजे आख्खे आयले न्ही. आमचो शेजारी आयले आमचे सोयरे आयले आमचे कोण भयण आयली भाव आयलो सगळें तांचे पासत आमी पयलें मागोंक जाय. तांचे दोळे उकडोक लागून. कित्याक आमकां जाणवाय आहा. आमी जाणा देवाच्या उतराची जाणवायन बोललेली आहा. पूण आमकां कितें जाता आमचें जालें आमकां बरें. तो आहा थिंगासर हा तो आहा न्ही वय तो हें ताचे कडेन हें जालां ताका अरे शी कोण तरी वचोंक जाय आसलो थिंगासर. पूण आपूण फुडें सरोना. कित्याक आमकां कितें कोण म्हणीत आमकां लज दिसता. कोणूय कितें म्हणीत कितें तूं बिलिवर तूं प्रोटेस्टियन तूं हो तो खंयसान आयला हें आमकां आतां विचारतात. आमी गेलीं न्ही कोणा कडेन विचारतात तूं खंयच्या ग्रुपांतलो तूं खंयचो बॅप्टिजम घेतलाय. आमी बॅप्टिजम वी आर ऑलरेडी बॅप्टायज इन होली स्पिरीट. हालेलुया प्रेज द लॉर्ड. परतून बॅप्टिजम कित्याक जाय आमकां कोणाक जाय बॅप्टिजम. जे ऑन भावार्थी आहा पळय ते नको तांकां शिकोवंक जाय जाणो जावंक जाय. तूं जेन्ना पळयत वचपाक तुजे भितर आयलो जेजू क्रिस्तान मरोन आपले सगळें जें आमकां आमचे भितर आहलें तो मरोन तेन्ना आपले कुडी सगळें व्हरोन तेणेन आपलो पवित्र आत्मो दिला आनी त्या पवित्र आत्म्या उद्देशी आमी बॅप्टिजम घेतला. वय हो ना परतून आमकां उदकाचें बॅप्टिजम हें बॅप्टिजम जाय. वय हो ना हें कोत्तात ते फॉर्मेलिटीज कितें आहा आमचे चर्चीचे कोत्तात ते बरें. पूण आमकां खबर आहा न्ही सोत कितें पळय तें
सोत जावन आसा हें जेजू क्रिस्ताचें बॅप्टिजम आमकां म्हणल्यार तो बॅप्टिजम तो कोत्ता तें सारको तो हें कोत्ता पळय तो चर्चीचे तें आमचें हाचें. पूण जेन्ना आमकां सजमून येता देवाच्या उतरान आमी भरता पळय ती आमी बॅप्टायज जावन सगलीं आमचें जें कितें आहा पळय नाश सगलो तो खंय जेजू क्रिस्ताचे उद्देशी हें जाता. आनी लोक विचारता हें घेतला तें घेतला तें घेतला कित्याक आमी तांकां वायट म्हणूंक उपकारना, तांकां कंडेम करूंक उपकारना, तांकां सकयल पडूंक उपकारना. कित्याक तांचे पासून मागोवंक जाय. तांकां नोको ते नोको जावन ते उलयतात कित्याक तांकां सजमोण ना. देवाच्या उतराची खरी जाणवाय तांकां आमी सांगोंक जाय की बाबा अशें अशें जेजू क्रिस्तान कितें केलें. जेजू क्रिस्त कोण ते कित्याक आयलो ह्या संवसारान ताणें कितें केलें. खूब जाणां म्हणटात आमकां कितले जाण म्हणटात ना 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 आमकां सगळें आहा बरें आहा हें आहा तें आहा आमी जाणो आमी हिंगा वतात हिंगा वयता हें करून. पूण मागीर जेन्ना असले केन्ना ताळणे येतात कितें येतात ते कितें जाता कितें जाता आमी देवा कडच्यान पयस वता आमचे आमीच निश्चय करता. कित्याक आमकां सजमोण ना न्ही आमकां खबर ना म्हणून आमी देवा कडच्यान पयस वता. आमकां खबर ना आमी नाका नाका जाल्लें उलयता अहें जालें तोहें जालें तोहें जालें तोहें जालें मागीर तेंच आमच्या जिवितान परतून रिटर्न येता. आमकां जी दाल घाल्लेली आहा सगळें घाल्लेली आहा ती आमी स्वता आमच्या उतरान कितें करता ती तोडून नाश करून आमी सैतानाचें जें कितें संवसारीक आनी कोणाचीं कितें उतरां नाका जाल्लेलीं कोण कितें उतरां उलयता ती आमी सगळें आमकां आख्खो ताचो हें घालता मुखवटो आनी सगळें आमी ताचे भितर जियेता. वय वा ना प्रेज द लॉर्ड. हे खरी खरी घडणी घडलेली घडण्यो ह्यो सगल्यो आयज काल घडटा त्योच. कोण कोणाक बोगसूंक तयार ना, कोण कोणाक एकामेकाक खालतेपणान जियोवपाक तयार ना, कोण कोणाक कांय सांगपाक बरेपण हें करपाक ना, एकामेकाचो मोग ना, जेजू घरान ना, जेजू क्रिस्ताक ते आपल्या संवसारान ना सॉरी आपल्या घरान तो थारो दिनान ताका. संवसाराची सगल्यो खबरो संवसारान कितें आहा पळय तें कोणेन कितें मातशें सांगलें तें आमी मनान दवरता आमच्या घरान येवन मागीर बाचाबाची. खरें न्ही आमचे पयले जाताल्यो पूण आतां आमी ना आमी त्यातल्या दिना. तेणेन कितें उलयलें दोळे बंद करपाचे जिबेचे देणे वापरपाचे ऑटोमॅटीक सैतान पळोवन वेता. आमकां ताका परतून रिस्पॉन्ड दिवंक जाय नाका आमकां शिकोवंक ना. सिस्टर परतून वाच मातशें हें तोच तोर तुजेर कसलेंच वायट येवचें ना तुज्या तुजे तोंबू सोरची पिडा पावचीच ना. पळयलें न्ही आमी कितेंय करूं आमकां जे दाल दिलेली आहा ते दालीन जेजू क्रिस्त आमचो समी आनी दोनी भोव व्हर तो देव ताचे पाकाट्या खाला आमी सकयल आहा आनी ताणेन बासयलां त्या तूं हातूनसान जो भायर सोदशी जाल्यार तूं त्रासान दुयेंसान पिडेन आसतलोय. वय हो ना. जेन्ना आमी जेजू क्रिस्ताच्या आसऱ्यांसान आमी सायडीक सरता तेचे थंड कितें हें करून पयस सरता पळय तेन्ना कितें जाता आमी कोणाच्या हेका वेता सैतानाच्या पाशा कडेन न्ही. जेन्ना आमी ते सुरक्षा कवच आसता न्ही दाल आसता दालीच्या पोनाक भितर जर आसता पळय तेन्ना आमकां येता कितेंच कांयच येना. देवान भासयलां न्ही कितेंय तुज्या तोंबू कडेन पावचें ना. कितलें स्ट्रॉंग आसूं कितें आसूं म्हजो जो धाल आसा म्हजें कवच आसा म्हजी ती सुरक्षा कवच आसा सगली आख्खी धाल आसा पळय ती सगल्या संवसारांतल्या दुयेंसाची पिडेवून एकदम बलिश्ट. ताचेर कितले घोण घाले हें घालें कांयच जावपाक ना. तुमी कितले कोणूय मारूं तो दुयेंस मारूं पिडा मारूं कसल्या कॅन्सर हें तें ताका तुजे कडेन येवपाक ना. जेन्ना आमी त्याच्या देवाच्या सान्यांसान जेन्ना आमकां कसलीं कितें येतात आनी तेन्ना आमी हातूनसान दालीनसान भायर सोदता तेन्ना आमकां सगलो सैतान थाकायस हिंगा गमटेक धरलें की कितें जालें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. सो देखून आमी जाणा जावंक जाय सदांच आमी वाचूंक जाय ताचेर नियाळ करूंक जाय आनी सदां काल जें कितें जेजून आमकां भासयलां ताचेंच आमी ताचेर चलता हो ताचे विरुद्ध चलता. हो कितें आमकां केन्ना येता कितें दुयेंसां पिडा येता ताचेर आमी नियाळ करता. आमकां जाता न्ही खूब फावटी केन्ना मातशें कितें कोणें हें सांगलें भिरांत येता ना न्ही. पूण तुजेर आहा तुजो भावार्थ कितलो घट आहा तो भिरांतीचेर जो दुयेंसाचेर कितें एका उतर तूं ताचेर नियाळ करतलोय
की देवान जेजू क्रिस्तान कितें 2023 वर्सा 24 वर्सां पयलीं खुसार सगळें खिळोवन आमकां ताणें सासणीक जिवीत दिला, ताचेर तूं नियाळ कोत्ताय. आमकां ताचेर नियाळ करपाचो चड गरज, वय ना. प्रेज गॉड. हालेलुया. थँक यू जीजस. हालेलुया. हालेलुया. थँक यू जीजस. थँक यू जीजस. सिस्टर फुडें वचता. नेक्स्ट प्रेज गॉड. सोजमोलें न्ही आं हिंगा बंद करुया. दुसरें ना न्ही, मातशें तें कंटिन्यू करुया. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. नाका जाल्यार सांग आं. प्रेज गॉड. कांय नसो ना, सगळें जाणा फकाणां करता. सॉरी. प्रेज गॉड. सिस्टर वाच. प्रेज गॉड. खंयच्यानूय तूं वेशी, खंयच्यानूय तूं वेशी, तुका राखूंक ताणें ताणें म्हणजे कोणान? जेजून. जेजू क्रिस्तान. बोवर्त्या देवान, आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्तान. सिस्टर ताणें आपल्या दुतांक हुकूम घाला. प्रेज गॉड. त्या दिसा म्हाका कितें कोणें घातलो हुकूम घातलेलो? हांवें जेजू क्रिस्तान हुकूम घातलेलो न्ही. हांवें जेजू क्रिस्ताचें उतर उलयलें, जिबेचे दाणे वापरले, आनी कोणें आयकलें? आंच बोडव्यांनी आयकलें, दुतांनी आयकलें. आंच बोडवे सेम न्ही, आंच बोडवे दूत आयकलें. नाजाल्यार ते म्हशी येवन म्हाका उडयतले आहल्यो न्ही. म्हजे म्हशी गाडयेक आपडली, फुडले गियेक धाप करून आपडली. आयली म्हाका थिंगासर पळय. आंच बोडव्यांनी थंयच उबो केलो. हांवें दोळे बंद केले, पळय जाल्यार म्हजी गाडी थंय स्टॉप जाल्या. मोस आयली, डाप करून बसली. तिगी जाणी आशिल्ल्यान रावल्यो. डाप करून बसली, टाटा 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 करून आपुणूच उसळून पडली, उसळली. हांवें पयली दोळे पडून जाल्यार ती कडकडून खंय गेल्ल्या भशेन जाली. प्रेज गॉड. कोणाचें काम हें? प्रेज गॉड. देवाचें न्ही, आंच बोडवे. देवान आपलें काम केलें. देवान आमचे आंच बोडवे गेले आनी ते आपलें जें कितें काम ताका लायलेलें ते आमकां काम करपाक, ते आमचे सुरक्षा रक्षण करपाक तांकां काम दिलां. आनी तेणेंनी जें कितें आहलें पळय तें सगळें पयस केलें आनी ते म्हशीक ताणें पान कशें उडयलें पयस. प्रेज गॉड. हालेलुया. कितलें बरें न्ही. कितलो आमचो भोव व्हरतो देव. भोव व्हरतो देव, भोव व्हरतो देव. हीं उतरां आमकां कितलींच कमी पडटात. कितलीं तरी आमी म्हणलें, कितलीं आमी तोंडानसान आमच्या उच्चारलें जाल्यार ती एकदम आमचें हें करून. कित्याक तें आमकां फुकट देणें दिलेलें आहा. ते देण्या उद्देशी आमी आयज काल जियेता. कितलो भोव व्हरता आमचो देव. तरी आसतना आयज काल आमी म्हाका हें आहा तरी आमी देवाचें उतर आयकोन, देवाच्या उतरान जियोन सुद्दां आमी अनभावार्थान जियेता. वय ना. कितले लोक जियेता, आयकोता, देवाचें उतर आयकोता, बरेंपण मेवता, पोत्तून घरा वेतात, आपल्या गांवांक वेतात, खीं वेतात पोत्तून. आहा थंय एका म्हयन्यान पोत्तून उमत्या कवशार उदक. कित्याक? देवाचें उतर आमच्या तोंडान ना, आमच्या मुखान ना. सदां काल रात दीस बरयल्लें आहा, देवान सांगलेलें आहा. हें उतर तुमी तुज्या तोंडानसान काळजानसान काडून उडय नाकात. सदांच तातूंत भितर रिगोन रावात. सांगला हो ना? हां, शिकता न्ही आमी, सांगलां आमकां देवान सांगलां सदां काल. पळयत वचम्यान आमकां स्वता बायबलीन बरयल्लें आहा. प्रेज गॉड. हालेलुया. थँक यू जीजस. हालेलुया. सिस्टर फुडें वचताय. प्रेज. प्रेज गॉड. हालेलुया. फातराक तुजो पांय आदोळ ना जावंक आपल्या हातांनी ते तुका सांबाळून दोतात. कोण दोतात? प्रेज गॉड. आमकां दिलेले सरदूत. आंच बोडवे आमी काम करूंक लायता तांकां. ते कशे कामाक लागतले? आमच्या विश्वासान उलयल्लीं उतरां, द स्पोकन वर्ड ऑफ गॉड, हाकन वॉयस ऑफ द गॉड, वॉयस ऑफ गॉड. जी देवाची उतरां आमी आमच्या तोंडानसान उच्चारता ती ते घेतात, वेतात, फाटाक करून वेतात, इन्स्टंट वेतात, त्याच वेळार वेतात आनी आपलें काम करतात. ते जें कितें आहा, म्हाका आतां त्या दिसा एक्सिडंट जावपाचो आहलो न्ही, गोवायकी म्हजी. कितले हांव 60 स्पिडीचेर आनी म्हशी येवन आनी थिंगासर पळय
म्हज्या हाचेर गाडयेर म्हजी गाडी स्टॉप करून तांच्यांनी म्हाका आंज बोडव्यांनी आपल्या हातांनी उखलून म्हज्या पांयांक देखून फातर आदळो ना जावंक. फातर आदळो ना जावंक म्हणजे कितें, कसलेंच दुयेंस पिडा ना येवपाचें नास. सगळें पयस करून उडयलें. कितें कोहे मारलो, बाण मारलेले भशेन ताणें सगलो कोणें आंज बोडव्यांनी. ताका लागून आंज बोडव्याक आमी आमच्या भावार्थाच्या उतरां उदेशी उतरां जी उलोवन आमी उलयता ती भावार्थाची उतरां घेवन वचोन सगळें आमच्या जिवितान काम करतात. आंज बोडवे देवान आपलें केलेलें आहा सगळें, फकत तो देव आमच्या उतरांक रावता, विश्वासाच्या उतरांक रावता, भावार्थाच्या उतरांक रावता. आनी जें कितें आहा आमी जें उलयता आमचे भितरसान देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी जें उतर उलयता तेंच उतर वचोन आमच्या जिवितान काम करता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. जेजून सदांच सांगला, भोव त्या देवान सांगला, तुमी म्हज्या पाकोट्या खालची कोहीच सोरो नाकान, भायर सोरो नाकान. कितें येवं, कितें कसलेंय कितें येवं, जे भाशेन एक कोंबी आपल्या पिलांक सांबाळता आपल्या पाका खाला त्याच भाशेन ताणें आमकां भासयल्लें आहा. तो केदीच सोडचो ना, तो केदीच आमकां सकयल घालचो ना, लोजेन घालचो ना, दुयेंस पिडान दवरचो ना, कसल्या गरीबसाणेन दवरचो ना. सदां काल आमकां तो आपल्या पाका खाला. जें कितें ताणें खुर्सार खेळयलां आनी जें तें आमकां बरेंपण गिरेस्तकाय सगळी दिलेली आहा तें फुकटचें देणेन आमकां ताणें बोल्लेली आहा. आनी तो सदां काल सांगता, आख्ख्या हेतूर सांगता तो, हांव सदां काल तुमचे बाराबर आसा, केदीच तुमचे पयस ना. तुमचो विस्वास आनी तुमच्या विस्वासान तुमी उलयल्लीं भावार्थाची उतरां, तुमच्या तोंडांसान आयिल्लीं उतरां हांव सदां काल घेवन आहा. प्रेज द लॉर्ड. जेजू क्रिस्त बसलेलो आहा, जेजू क्रिस्त इंटरसीड करता बापा कडेन. आनी जेन्ना आमी जिबेचे देणे वापरता तेन्ना डायरेक्ट आमी कोणा कडेन उलयता, आमच्या सर्गीच्या बापा कडेन, जेजू कडेन. जेजू आनी बापाय कडेन दोगांय कडेन बसले थिंगा. वय वा ना? हय, ती जिबेचे देणे दिला आमकां. सो देखून आयज सान मोगाच्या न्हू तुमी जिबेचे देणे सगल्यांक आतां आयज मेवला न्ही, उडोवप सगल्यांनी हें केला. सिस्टर यू ऑल्सो गॉट इट ना? या, प्रेज गॉड. आनी एक सिस्टर आहली, शी इज गॉन, शी इज कमींग डे आफ्टर टुमोरो. सो दीस 3 चिल्ड्रन, दॅट वन ऑल्सो, एवरी वन, सगल्यांक मेवल्या न्ही. सो आतां तुमी कितें करतले? जिबेचे देणे वापरूंक जाय सदांच. आर्गां दिवंक जाय, दिणवासूंक जाय आनी मागीर ताच्या उपरांत थँक्यू जिजस. आर्गां तुका जेजू, दिणवास तुका जेजू, वाखाणणी तुका जेजू, महिमा तुका जेजू. जेजू, तुज्या ह्या भोव त्या कश्टा पासून हांव तुका दिणवासता, आर्गां दिता, वाखाणटा. हें कांयच न्ही जेजू, पूण हांव सदां काल तुजेर स्थिर रावन जें कितें आहा, जें कितें येवं म्हजे कडेन, हांव ताचेर केन्नाच विस्वास दवरचो ना. सदां काल तुवें जे कश्ट केलाय, जे फुकट देणे म्हाका दिलाय, तुज्या कृपेन म्हाका भरलाय, आनी जें कितें म्हजे पासून तूं दुर्बल जालोय ताकाच तुका हांव दिणवासता, आर्गां दिता, वाखाणटा. न्ही दुयेंसां पिडा कसलेंच कोणें कितें उलयलें ताचेर न्ही, पूण फकत तुका दिता. आर्गां तुका जेजू, तुज्या मोगा खातीर. तुजो मोग म्हजे भितर जी येता, तूं म्हजे भितर जी येताय आनी हांव तुजे भितर जी येता. आर्गां तुका जेजू, महिमा तुका जेजू, दिणवास तुका जेजू. हीं उतरां येतात तुमच्या तोंडांसान, आमच्या तोंडांसान येतात. प्रेज गॉड. कांय जाणांचे, पूण आतां ह्याच वेळार ह्याच खिणाक आतां तुमी निश्चय करात आनी तोंडांसान उलयच रावात, उलयच रावात. भिवपाची गरज ना. कितलीं तायण्यो कितें येवं, कोण कितें म्हणटा, कोण कितें बडबडटा, कोण कितें करता, तुमकां सायडीचे हाचे फाटलें फुडलें तुमकां पडलेलें ना. तुमचे भितर कोण आसा? पवित्र आत्मो, जेजू क्रिस्त तूं स्वता आमचे भितर जी येता. आनी ताणें सांगलां, तूं जेन्ना तूं म्हजो आदार घेतलोय, म्हजे उद्देशी चलतलोय, तेन्ना सदां काल तूं महिमा पळयतलोय, मिलाग्री पळयतलोय. वय वा ना? भासायला न्ही हें हांव उलयतां? ना, पवित्र आत्मो सांगता, जेन्ना तुमी ताचेर विस्वास दवरतल्यात, स्थिर रावतल्यात, भावार्थान चलतल्यात, तेन्नाच तुमी त्यो सगळें पळयतल्यात. नाजाल्यार आमच्या जिवितांत कांय ना. सगळें आहा पळय तशें जर आमी जर नाका जाल्लीं उतरां, नाका वायट उतरां, नाश उतरां सगळीं, विनाशी उतरां सगळीं उलय जाल्यार तेंच आमच्या जिवितांत घडटा. आतां कितले कडेन पळयता आमी न्ही, आमची भुरगीं आसतात घरान न्ही, भुरगीं आसूं वाडलीं सुद्दां जाल्यार कितें उलयता आमी? कांय शिकोना मरे, कितें रे, कसलो भुरगो रे बाबा, कितें कोणाक दिता आमी? हें सयताना. तांचे जे दाल आसा पळय भुरग्यांचेर घालेली आमच्या फामिलीचेर, ती आमी तोडटा आनी तातूंत भायर सरोन आमी कितें करता? सयतानाची उतरां उलयता. कित्याक? नको जावन. प्रेज गॉड.
हांव म्हणना तुमकां तुमी चुकता, मनशाक खबर नासतना उलयली. पूण आतां खबर आसा, आमी देवाचें उतर जाणा. देवाचें उतर आमकां कितें सांगता, कितें उलोवंक जाय, कितें करूंक जाय, सगलो पवित्र आत्मा आमकां शिकयता. पवित्र आत्म्याचे आदार घेवंक जाय, तोच आमचो आदारी. वय ना, आमचे भितर पवित्र आत्मा आहा, जेजू क्रिस्त आहा. जेजू क्रिस्ताचो पवित्र आत्मा आहा न्ही. जेजू क्रिस्तूच आमचे भितर जियेता. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. तरी ताणें जर सांगलां जाल्यार ताच्या पाकोट्या खाला आमकां कसलें आहा, दुयेंस पिडा येतली आमकां आहा. आमी ताका आतां दिवपाचो हें कितें करपाचें आतां आमचे कडेन आहा. थो मारून उडोवपाक आतां आमकां आहा, उतर आहा. मारून उडोवपाक म्हणजे सिस्टर पळयता म्हाका, मारून उडोवपाक म्हणजे प्लीज गॉड, मारून उडयता म्हणजे मनशाक न्ही सिस्टर. उतरान देवाच्या जें कितें आमचे विरुद्ध येता, ऑपोजीट येता, कसली दुयेंस पिडा, कोण कितें वायट उलयता तेका, तेचे ते भितर आहा म्या आत्म्याक, आमी ताका नाश करपाक कितें करूंक जाय, उलोवंक जाय, ताका हुकूम घालूंक जाय. हां, सगळें ताचे कडेन उलोवन ताका हुकूम घालून आमी कितें करूंक जाय, कडसर म्हणूंक जाय. हांगासान ताचे कडेन उलोवंक जाय. उलयनासतना जायना. हां, प्लीज गॉड. सिस्टर फुडें वच. सोरपाचेर आनी फुरशाचेर तूं चलतलोय. शिवांक आनी नागाक तूं मोस्तितलोय. प्रेज द लॉर्ड. हे सगळे सैतान, हो सैतान, नाग, शिव, हो तो कोण तो सगळे आहा पळय ते क्रश अंडर द फीट. मस्तितलोय म्हणून सांगता. कितें कोणाक, आमी इल्ले हे जिवाणे सोडून घाल. हे कॉक्रोच, उंदीर, हुंदराक बी येतात. लिझर्ड हिंगासान थिंगासान कोणाचेर माया गेली उदकान धुवप, थिंगासर वयता आनी पांय धुतात. पॉयजन, कसलें पॉयजन आमचेर पॉयजन येवं शकता. येदी व्हडली दाल घालेली आहा, कोणूय आमचेर पडलो, कोणूय कितें जालो, फुर्र करून वॉटरप्रूफ बरें. आमी कसलें वॉटरप्रूफ, जेजू क्रिस्ताचें रोगतान वॉटरप्रूफ केलां आमकां. वय ना, जेजूचें रोगत वॉटरप्रूफ वय ना. प्रेज गॉड. प्रेशियस ब्लड, तातूंत कसलें कांय रावंक शकना. कसलें दाग, कसलें दुयेंस, कसलें पिडा, जाल्यार मागीर तो आमी रडटा. कित्याक तर ब्रादरीक फोन मारतात, सिस्टरीक फोन मारतात, एका फोन मारतात. कित्याक सोजमोण ना, भिरांतीन. आमकां तो दिला. आमकां सगळे पांय तरी मोस्तिल्या. आमी कोणाक मोस्तिल्या, जेन्ना आमकां देवान आमची धाल घाल्या, ते धाले उद्देशी आमच्या पांया तोडा आमी ह्या सैतानाक मोस्तिला. वय ना. जेन्ना आज गाब्रियल आयलो तेन्ना सांगलें की तुज्या कुसव्यान ह्यो जेजू जल्मतलो न्ही, भुरगोच कुसव्यान जातलो. आनी तो ह्या सैतानाक, संवसाराच्या सैतानाचो नाश करतलो, पांया पोरांक मोस्तितलो. तीच पदवी आमकां दिलेली आहा ना. दिल्या जाल्यार आमी इल्ले खुर्शे आयले जाल्यार भियेता. कित्याक वयर थिंगा खुर्शे जाले वयर कोदेलीचेर वयर. कितल्या जाणांक पयल्या, हुंदीर गेलो थिंगा जाल्यार कोदेलीचेर, बॅडीचेर वयर. अरे बॅडीचेर वयर, कोदेलीचेर वयर हें करपाक कसलें खंयसान आमकां हो आत्मा आयला. तो बाबडो आपलो जीव घेवन पावता, हे आपले जीव घेवन पावता, हांव म्हजो जीव घेवन पावता. कोण आतां कोणाचो जीव सांबाळता, खंयसर म्हणून कोण जीव सांबाळतलो. तो हुंदीर सांबाळतलो, तूं सांबाळतलें, हांव सांबाळतलें. प्रेज गॉड. हालेलुया, हालेलुया. वय ना. आतां आमकां भियेवपाचें आहा, सगळें गमलें न्ही. कोहें कितें आहा तें आमी बायन मारपाचें. भियेना आतां. पयलो जातालें म्हाका, पूण आतां गमलां म्हाका सगळें कितें आहा पळय तें. जेजू क्रिस्तान आमकां कितें दिलां, पदवी दिल्या पळय ती. कोणाक आमचेर अधिकार गाजोवपाचें न्ही. खंयचो तो सोरोप आसो, खुर्शी आसो, पार्रो आसो, फार्रो आसो, नाग आसो, हो आसो, तो आसो, आमी ताका पांयान मोस्तूंक जाय. तो आपलो जीव भियेता, तो फुलयता. कित्याक सोरोप भियेता. सोरोप केन्ना पळयला तुमी, दिवड बा, तुमकां आवाजूच आयलो तो पोवता बुरकान आनी वचोन लिपता थिंगा. कित्याक सैतानाक खबर आहा हेंचे कडेन काम चलचें ना म्हणून. तेच भाशेन तो हो सैतान तो. आमी जर सारको धीट रावत, देवाचें उतर घेवन रावत, हेच्या तोंडांसान उतर बाबा आहा रे बाय सोदता. हेका आपूण कांय करूं शकना, हेचे फॅमिली कडेन आपूण वचों शकना, हेका दुयेंस न्ही पिडा न्हू कसलें कांय हेका करूं शकना. सो हांव पयस गेल्लो बरो. वय ना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया.
ही शिकवण आहा न्ही जेजून दिलेली आहा आमकां फकत कितें आहा ध्यानान घेवन काळजान सान ताचे नियाळ करपाची चड गरज ना की खंयच्या कोणाक भिवपाची गरज. सगलें दिलेलें आहा, सगलें ताणें इतली घोट पळय ती इतलें ताणें तें शिल्ड घालेलें आहा तें कोणूच तोडू शकना. खंयच्या कोणाकूच ताकद ना, कोणाक मनशाक ना, सैतानाक ना, दुयेंसाक, पिडेक, रोगाक, रागाक कसलेंच हाका ना, खंयच ना. जेन्ना आमी आमचें तोंड उकडटलें तेन्नाच. तोंड उकडूच रावपाचें. तोंड उकडना थिंगासरूच बंद. जेजू तेवशिल्यान आमी येवशिल्यान मागीर आमी हे वाटेन वचपाचें कांट्याचे वाटेनी. थिंगा कांटे लागतात, काळोख आसा, खंय पडटा, धोपरां फुट्टात, पांयांक लागतात, तकली फुट्टा, कितें जाता, मागीर तोंडांसान खंयची खंयची उतरां येतात, कितें येतात हें हांवें भोगलेलें आहा. पूण जेन्ना हांवें जेजू क्रिस्ताक समीधोन करून सगलें तें पड्डो फोडून उडयलो कहो भावार्था उद्देशी देवाचें उतर म्हज्या काळजांसान तोंडांसान उच्चारून सगलें आयज खुशाल भरीत आनी खुशाल भरीत जियेत हांव. उजवाडाचें जिवीत, उजवाड म्हज्या जिवितान जियेता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. सिस्टर फुडें गे सारकें हां गोमले सदमले न्ही कितलो पावर कितलो सगलें दिलेलें आहा पळय तें. देवान सांगलां तुमी म्हजे कडच्यान पयस जावपाची गरज ना. तुमी सदांच म्हज्या पाकोट्या खाला सदांच आशिर्वादीत बोलीस घोट स्ट्रॉंग सगले रावतले. प्रेज गॉड. हालेलुया. थँक्यू जीसस. तो मोगान म्हाका चिटकून रावता देखून हांव ताका निवारतलो. म्हजें नांव तो वळखता देखून हांव ताका राखतलो. तें म्हजें नांव देखून जाणा. आदीस मायच्या कुसव्यान सान तो म्हाका वळखून जाणा. तेन्ना सान ताणें म्हाका वेंचून काडला. आतांच न्ही तो आतां सांगता आमकां हिंगासो दाखयता भासयता. कित्याक आमी भिरांतीन जियेता. भिरांत आमचे भितर आहा. आमी दुबावता. दुयेंस आयलें कितें आयलें जाल्यार मातशें आमकां हें करून आमी भिरांत घेता. तो म्हणटा तुका कांयच येवचें ना. तुजे कडेन कसले कुसवे कडेन न्ही कसलेंच कांय जावचें ना. प्रेज गॉड. हालेलुया, हालेलुया. सिस्टर आनीक एक पाड वाच मातशें तीच वय वय तोच. तो मोगान म्हाका चिटकून रावता देखून हांव ताका निवारतलो. म्हजें नांव तो वळखता देखून हांव ताका राखतलो. कित्याक आमी जेन्ना देवाक चिकटून रावता. कशें रावता चिकटून? कशें चिकटून रावपाचें आमी? कशें देवाच्या उतरान देवाचें उतर देव खूद जेजू न्ही तें उतर घेवन आमी चिकटून रावत सदां काल आमच्या तोंडाचेर आमी उच्चारीत तोंडांसान मानून घेत विश्वासान भावार्थान आमी उतरां उलयत जाल्यार कितें जाता. सगलें जें आमचें आज बोडवे आहा तें वेतात आपलें काम करतात आनी जें आमचें बरेंपण तें आमचें आहा तें आमकां दितात. वय ना हां. सो आमकां आतां कसली खोदिवस्की करपाची आहा ताचो मोग आहा. तो इतलो मोग कोत्ता आमचो. ताणें इतलो मोग केला आमचो. ताच्या पापान स्वर्गीच्या बापान आमचो इतलो मोग केला. आपल्या एकल्याचे पुताक आमचे पासून ओपून दिला. प्रेज गॉड. हालेलुया. वय ना. सो ही आतां ती दुयेंस पिडा आमकां खंयसान घेता आमी. आमकां कित्याक ताचें नियाळ करूंक जाय. आमकां तोंडान दिलेलें आहा. इतलो बरो तो देव आमचो मोग आमचे भितर आहा. पवित्र आत्मा आमचे भितर आहा. तो आमचो मोग कोत्ता आमकां सांबाळटा सदां काल. पवित्र आत्म्या उद्देशी ताणें सांगलां तुका आपूण सदां काल आपल्या उजव्या हातान वयर उबारतलो. फातराक तुका पांय आवडूंक दिवचो ना. खंयचे दुयेंस पिडेक तुका लागून येवंक दिवचो ना. कोण तुका सोरोप तुका चावचो ना. कसलेंच कांयच वायट तुवें कसली विकारी वखदां देखून घेतली जाल्यार तुका ती लागची ना. प्रेज गॉड. हालेलुया. हें भोव व्हरतें आमच्या देवाचें देणें फुकट देणें. ह्या देण्यान आमी कितले जियेता. कितले जाणां जियेता आयज काल जियेता ना. जाता आमचे कडेन सगल्या कडेन. पूण आतां आमी निश्चय करपाचो. प्रेज गॉड. हालेलुया. आतां आमी कितें नियाळ्ळें कितें आमी शिकल्या कितें आमकां मेवलां ताचेर आमी नियाळ करून कितें करपाचें त्या उतरा उद्देशी आमी चलपाची. तेच वाटेर चलपाची. खंयचे बरे वाटेर ओ काळोखाचे वाटेर. बरे वाटेर
बरे वाटेर आमी केन्ना चलोवंक शकता? जेन्ना आमी आमचो भावार्थ देवाच्या उतरा प्रमाणे आनी त्याच भावार्था उद्देशी जेन्ना आमी त्याच वाटेर म्हणजे भावार्थ आमी देवाचेर दवरून ताचो भावार्थ आमचो भावार्थ एकामेकाचेर एकामेकाचो दोगांयचो भावार्थ एक करून आमी त्या भावार्थान चलता, त्याच उद्देशी आमच्या जिवितान आमी सगळें जें कितें आमी आतां आयकलां सगळें आमकां दिलेलें आहा तें आमच्या जिवितान आमी घेतलें दिल्लें आहा, सगळें ओपून दिलेलें आहा, फुकट देणें दिलेलें आहा. हांवें म्हणलां न्ही फुकट देणें हो न्ही तें. आमकां कोश्ट केला, आमी कोश्ट केला, आमी घाम गावला, आमी देंपरां आमची फोडल्यान ना, आमच्या काट्याचो मुकूट घाला. कोणाचो मुकूट घालो? जेजूच्या. कित्याक लागून? आमचे पासत आमकां लागून. आनी आयज काल आमी खुशाल भरीत आसूंक जाय, वाखाणूंक जाय, दिणवासूंक जाय. कितेंय येवं आतां मोगाच्या न्हू, तुमी सदां निश्चय करात ह्याच खिणाक आत्तांच्या आतां ह्याच वेळार जेजूक सांगात हांव ह्याच फुडें म्हाका इतली सोजमूण तुवें दिलाय जेजू, पवित्र आत्म्या उद्देशी म्हाका मेवल्या, हांव नको आसलो कोत्तालो पूण आमी वयर सकयल जशी व्हडी वयर सकयल वेता त्या प्रमाणे आमी चलताले. पूण आतां आमचो भावार्थ कसो आहा? घट्ट फातराचेर जेजू क्रिस्तांवान आसा, आमचो कितें फावंडेशन, ताचेर आमी घर बांदूंक जाय. वय ना? प्रेज गॉड, हालेलुया. कितें लास्ट जालें सिस्टर? लास्ट आनी उरला एक उरला न्ही, दोन आसा. प्रेज गॉड. सो कंप्लीट करुया आनी मागीर फुडें या. तो म्हाका उलो मात्ता तेन्ना हांव ताका जाप दितलो. प्रेज द लॉर्ड. कोणाक उलो मात्ता? कसो उलो मागता? विश्वासान भावार्थान आमी जेन्ना उलो मागता, आमी म्हणटा न्ही भावार्थान आमी मागता पूण भावार्थ आमचो कोंड्यांनी कसो जातलो? जेन्ना आमी विश्वासान ताचेर स्थिर रावतले हांव, ताचेर घर बांदतले, फावंडेशन जेजूचेर आमी रावतले हांव, तेन्नाच आमचो भावार्थ आमच्या जिवितान काम करतलो. नाजाल्यार काम करता हांव म्हणटा म्हाका भावार्थ आसा, आनी जेन्ना कसले प्रॉब्लम आयले, कोणेन कितें हें केलें तें केलें, सगलें आमचें ध्यान मन खंय वता? ते भशेन भटकता न्ही, पयस वता, देवाच्या उतरासून पयस वता. खंय वता? कोण कितें करता पळय तो. जर तूं तुजो भावार्था उद्देशी म्हणटाय, आर्गां तुका जेजू जें कितें तुवें केलाय, हें कोश्ट तुवें म्हज्या पासत सोंसलाय, हीं उतरां आमी अनुभवूंक जाय, हीं उतरां आमी आमच्या तोंडांतल्यान काडूंक जाय. आर्गां तुका जेजू तुजे भोव तुवें म्हज्या पासत हें कोश्ट केलाय, कोश्ट सोंसलाय, आनी तुका दुयेंसी पिडाय जालाय, आनी हें तुवें म्हजें सगळें व्हरोन तुवें म्हाका सासणीक जिवीत दिलाय. हांव हेचेर विस्वास दवरिना, हें दुयेंस आयलें, हें आयलें, कितें आयलें, कोश्ट आयलो, हें म्हाका कांयच न्ही. हांव हाचेर स्वत मानिना, हांव हाचेर विस्वास दवरिना, हांव फकत तुजेर स्थिर रावता, तुजेरूच हांव विस्वास दवरता, तुजेरूच हांव सगळें पातयेन रावता. आर्गां तुका जेजू. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. अशें करूंक फावो आमी की ना? कोणाचेर स्थिर रावंक जाय? देवाचेर. देवान भासयलां मोगाच्या न्हू. प्लीज तुमचे कडेन मागता मातशें, आतां आमी शिकले, आतां वेतेले तुमी रुमान वचात, मातशें दोळे बंद करात, न्हिदतना जेजूक आर्गां दियात, ताची कुश्टाल्ली कूड, ताचें जें कितें ताणें आमचे पासत केलां, आमकां फुकट देणें दिलेलें आसा, फुकट देण्यान भरलेलें आसा, ताणें आपली कृपा दिलेली आहा, सगलो घाम गळोवन आपूण केलेलो आहा. ताचेर अशें हें कर नाकात. आमकां भियेवपाची कांय गरज ना, आमकां कांयच करपाची गरज ना. जेन्ना आमी न्हिदोंक वेता, दोळे बंद करात, आर्गां दीत रावात. तुमी ऑटोमॅटीक पळयतल्यात जें कितें तुमी पळोवंक ना, कसलें तुमी अनुभवूंक ना, सगलें तें ऑटोमॅटीक जें तुमच्या उटयेन आहा पळय तें ऑटोमॅटीक तुमच्या उटयेन पडटलें. जेन्ना आमी ताच्या आसऱ्या खाला आसा, आमकां सगलें दिलेलें आहा, आमकां खोती हुस्के काडपाची गरज ना, आमकां कांय करपाची गरज ना. कोण कितें म्हणटा, कोण कितें उलयता, कोणेन आमकां कितें म्हणलां, कोण कितें खंय आहा थी आहा, तो कोण आसा थिंगा सुद्दां आसूं न्ही, घरान सुद्दां तुमी आतां हिंगासान गेले सुद्दां जाल्यार बसात थिंगा,
तुमचे तेवस कोत्तात त्याचे एक 10 मिनटां पयलीं दोळे बंद करात, सगळीं थंड रावात हें करून आनी आर्गां दियात. आर्गां तुका जेजू, आर्गां तुका जेजू, दिनवास तुका जेजू, वाखाणणी तुका जेजू, वाखाणणी तुका जेजू. आनी मागीर तुमचो तेवस करात आनी ताचे उपरांत मागीर सगळें हें करून तुमी जिबेचें देणें वापरात आनी पळयात तुमी स्वता अनुभवतले सगळें जें कितें हांवें न्ही पळयत वचमेन म्हजे उद्देशी तुमकां सगळें उलोवन सगळें शिकयलां, शिकवण दिला पळय त्या उद्देशी तुमी स्वता अनुभवतले, तुमी पळयतल्यात. हें म्हजें पर्सनल एक्सपिरियन्स. हांव गेलां हें सगळें हातूंतसान आनी आयज जें जिवीत जियेता तें हांव सुपरनॅचरल जिवीत जेजूचे उद्देशी जियेता. तो म्हजे भितर जियेता, हांव ताचे भितर जियेता. हांव सदांकाल म्हणटा, म्हजी कितली टेस्टमनी सांगल्या तुमकां न्ही, तुमी गोवाई की आयकल्यात म्हज्या आईची, म्हज्या आनी भावाची आनी म्हजी सगळी कितल्यो गोवायक्यो. कित्याक सदांकाल म्हज्या तोंडार कितें आसता, देवाचें उतर. आमी केन्ना हें करना, येवशिल्ल्यान कितें आहा, जें कितें आसता तें पयस सोडून दिता आमी आनी सदांकाल जिबेचें देणें चालूच दवरपाचें आपल्या तोंडान. आनी तुमी पळयात आतां तुमकां उडत पयलें सगळ्यांनी हें करून सकाळीं येयात, हिंगासर बसात, हिंगा जिबेचें देणें वापरात, दोळे बंद करात, उलय नाकात, भायर बसोनाकात, सकयल बसोनाकात. चाव जाली, ब्रेकफास्ट जालो, हिंगा येयात देवाच्या मुखार. कित्याक आनी 2-3 दीस आहात जी आमकां मेवता ताचो आमी फायदो घेवन करुया आनी जे आर्गां दिवया, दिणवासया न्ही. आमी सकयल बसोन आमच्या जिवितांत कांय घडोवन येवचें ना. आमी फकत थिंगा बसोन आमी खबरो मारतल्यो. हांवें पळयल्या, कित्याक हांव तुमकां म्हणिना, आमी वेता थिंगासर आमी करता थंय. जेन्ना तुमी हिंगा देवा फुड्यान देवाच्या हातून 2 मिनटां जर 10 मिनटां जर बसोन तुमी जिबेचें देणें वापरून हिंगासर हें करतात न्ही, तें तुमचें सगळें जिवितांत तुमकां सगळें सुफल जाता. तुमच्या जिवितांत तुमकां फायदो, तुमच्या फायद्याक. आमकां कांय ना, आमी फोर्स करना. वी आर नॉट फोर्सिंग एनी वन. तुमकां येयात, कितें आसा हें करून सकाळीं तुमी येयात 8 सुमार हें करून. टुमोरो वॉट टायम ब्रदर? 8 o'clock? 8 न्ही? या 8 येयात. 7:45 इवन 7:45 एक हें आसतलें वर्ड कन्फेशन आनी गिफ्ट ऑफ टंग्स सकाळीं आसतलें आनी ताचे उपरांत मागीर ब्रेकफास्ट जावन मागीर आमचें सेशन स्टार्ट जातलें. प्लीज तुमकां हें करना, पूण तुमकां खुशी येयात, बसात, प्रे इन टंग्स करात, आर्गां दियात, ताची वाखाणणी करात, ताची मोहिमा गायात, सगळें करात हिंगा बसोन. आमच्या जिवितांत तुमकां फोर्स ना, तुमी येयात प्लीज. आमकां रिक्वेस्ट तुमकां, कित्याक आहा कशी तुमी हें करात. जबरदस्ती कोणाक ना, फोर्स कोणाक ना. प्लीज गॉड. रागान ना न्ही? सांगल्या म्हण राग आयलो जाल्यार प्लीज ना, केन्ना कितें जाता कोणाक सांगीत न्ही जाल्यार मागीर. सो एनीवे, सो सिस्टर मातशी एक लास्ट हें वाचया आनी मागीर हें करया. ओके, कितलो जालो टायम? 8:30. प्रेज गॉड. मागीर एक लास्ट हें घेवया. लास्ट उरला न्ही? काबार जालें? उरला न्ही? या सिस्टर. आकांताक हांव ताच्या सांगाताक आसतलो. हांव ताका वाटायतलो आनी गोड दोत्तलो. प्लीज गॉड. आतां म्हजे त्या दिसा टेस्टमनी एक्सिडंट न्ही जावपाची आसली, पूण ताणें कितें केलें? आज बोडव्यांनी म्हाका गेलो देवा कडेन गेले, ताणें सगळें तोच कोत्ता न्ही बसोन. सांगता आपूण आज बोडव्याक लायलेले आहा, देव जेजू खूद तोच. ताचे बद्दल तांकां आज बोडव्याक धाडलेले आहा, ते येतात आमकां सगळे सांबाळतात. कित्याक कशें सांबाळतात आनी कशें आमी सांबाळटले ताचे कशें? आमी आमच्या तोंडांसान भावार्थान आमचें मागणें आसूंक जाय देवाच्या उतरा प्रमाणें. आनी भावार्थान जें मागलें तें आमकां मेवलें म्हूण आमी विस्वास दवरूंक जाय, भावार्थ दवरूंक जाय. आमकां दिसना आमचे कडेन हें आहा, प्रॉब्लम आसा, इश्यूज आसा, हे आसात. आमी कितें करता? ताचेर आमी नियाळ करता, दिसता ताचेर. पूण आमची पेकोवणी सगळें कितें आमकां दिसना तें आमकां दिसता त्या वाठारान हाडपाक कितें जाय? भावार्थ चड गरजेचो. म्हजो भावार्थ आनी जेजूचो भावार्थ. जेन्ना हांव म्हजो भावार्थ म्हज्या कोरण्यांनी घालता, म्हजे आज बोडवे जेजू क्रिस्तान सगळें कोत्ता आनी जें कितें आमचें आसा, आमकां लागता, आमकां येता कसलें तें खुंयसरूच सगळें ताच्या आसऱ्या खाला आमी सुखी सुभागी आसा, सेफ आसा, प्रोटेक्ट आसा न्ही. प्रोटेक्शन दिलेलें आहा तेणेन. तो दितलो प्रोटेक्शन की दिलेलें आहा? दिलेलें आहा. हो आख्खो स्क्रिप्चर्स केन्नाय तुमी आतां कितें आहा सगळें तुमकां सजमवणी मेवली न्ही. जेजून सांगलां
तुम्ही वाचात, आख्खो हें करूं नाका. 1-2 स्क्रिप्ट हे घेयात, फर्स्ट सेकंड थर्ड वर्स घेयात, हें करात, 2-2 वाचात दिसाक हें करून. स्वता पळय तुमचे कडेन जेजू उलयता पळय तो उलयता आनी तो तुमकां आनीक 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 जें कितें आहा गूढ आहात पळय लिपलेले तें तुमकां तो दाखयतलो, उगडें करतलो सगळें. कित्याक फकत तो रावता फकत आमच्या कित्याक उतराक. पावरतान आमी उतर उलयता, तें उतर घेता, ताचें काम करता आनी आमच्या जिवितान जें आमकां आहा तें आमकां फावो करता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. लांब आवक दिवंक तांकां दादोशी कोत्तलो. मोजें तारण पळोवन ताका फावो कोत्तलो. कितें कोत्तलो? तारण लांब आवक. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आर्गा जेजूक, महिमा जेजूक. वयस प्रेज गॉड. आमचो भोव व्हरतो देव कितें केलां ताणें? लांब आवक. आनी आमी कित्याक दुसतान मोत्ता, हें कोत्ता, तें कोत्ता, तें कोत्ता, थें कोत्ता, ठें कोत्ता, टाव कोत्ता. हीं उतरां खंयसान मेवतात आमकां? खंयसान मेवतात? खंयसान मेवतात? म्हाका नाका, हांव मोत्तलो, तूं हें कर, तूं मरगो, हें मरगो, तें मरगो. हीं खंयसान आयलीं? आमकां जो देव वासयता, आमकां लॉंग लायफ, सॅटिस्फाय, शो हिम द सल्वेशन, सासणीक जिवीत, मरोंक ना जावना तसलें जिवीत. आनी आमी कितें करता? तोंडान आमचें कितें करता? हें दिलां पळय तें नाका आमकां, भायर उडयलें जाय. वय ना? आमी तेच्या फाटल्यान नासता, पयशा फाटल्यान, कोणा कितें जाय ताच्या फाटल्यान, हो आमकां दिवपाचें आहा ताच्या फाटल्यान, तो आमकां कितें करता ताचे फाटल्यान. जेजून आमकां इतलें भोव व्हरतें देवान आमकां सासणीक जिवीत, जें नास जायना तसलें जिवीत दिलेलें. तातूंत जर आमी रिजॉयस करना, तातूंत रावना, सगलें आमकां सूख शांती सगलें दिलेलें आहा, तातूंत आमी रावंक सोदिना. आमी देवा कडच्यान पयस वेता इल्ल्या हाका लागून, पयशाच्या हाच्या फाटल्यान, आनी कित्या फाटल्यान. कोण म्हजो सुवात घेतली, कोण म्हजेर हें कोत्ता, तें कोत्ता, सगलें आमकां जेजून सगलें दिलेलें आहा. तूं कोश्टां करपाची गरज ना, तेणें आदींच फुडें सगलें केलेलें आहा. तूं आर्गां दी, ताका बोगसवणें उदेशी. आनी आमी कितें म्हणटा? कंटाळो आयलो, म्हाका कितें करूं, म्हाका नाका कशें दिसता जिवीत. वय ना? आमकां बेजार येता, आमकां कितें करलें आमचें काम जायना, तें जायना म्हूण सांगलां. आमकां पयलें फुडें केलां, आर्गां दियात आनी रिजॉयस आनी हॅप्पी. हें करूत, आर्गां दीत रावत, उडक्यो मारीत रावत, जें तुमकां प्रॉब्लम येता पळय तेन्ना. आनी तुमी पळयात, जें हांव आयज हें सासणीक जिवीत जियेतां तें हांव सुपर नॅचरल जिवीत म्हाका जेजून दिलां, तें हांव जियेतां. तें तुमचे मुखार हांवें आयज पवित्र आत्म्या उद्देशी म्हज्या तोंडांतल्यान पवित्र आत्मा तुमचे कडेन उलयला. गमलें? सो आयज सान आमकां लांब आवक जिवीत दिलां, तेंच जावंक जाय. हांव वचचो ना, हांव लांब आवक जियेतलो. म्हजी सगली फामील लांब आवक जियेतली. म्हजी भुरगीं, म्हजी नातरां पोतरां सगलीं, म्हजी भाव भयणां सगलीं लांब आवक जियेतली. कसलें कोश्ट ना, कसलें दुयेंस ना, पिडा ना, कांयच ना. जेन्ना देवाची धाल आमचे बराबर आसा, देवाचें उतर आमचे बरोबर आसा, आमकां सगलें दिलेलें आहा, पदवी दिलेली आसा, आमकां उलोवंक शिकयल्लें आहा. दोंगरा कडेन उलोवंक जाय, तिका सगलें धांवडूंक जाय. दोंगराक आपय नाकात, मोन्नाक आपय नाका, ताका धांवडून घालात आमच्या जिवितांसान. वायट उतरांक, वायट दुयेंसाक, पिडाक, कसलें कितें आसलेल्यांक हुकूम घालात, हशी मार, तुका म्हज्या जिवितांत थारो ना. जेजू क्रिस्त जो म्हजे भितर आसा तो एकदम बोलीस, तुजेहून एकदम बोलीस, म्हणनाहून एकदम बोलीस, दुयेंसाहून एकदम बोलीस. व्हड जावन आसा म्हजो जेजू, भोव व्हरतो जावन आसा म्हजो जेजू. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. थँक यू जीजस, लव यू जीजस, प्रेज यू जीजस. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. फाटलीं थोडीं जाणां उलय नाका, कितले बाबा रागा जायना, कोण एक हालेलुया म्हणना, कांय ना ब्रदर.
हालेलुया. प्रेज गॉड. हालेलुया. डेव्हिड व्हडल्यान प्रेज गॉड. हालेलुया. हालेलुया. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. थँक्यू जीजस. सो प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. थँक्यू जीजस. तुमकां चडान चड देव बरें करूं आनी तुमकां येवकार आयज आनी फुडें सगळे येतेल्या दिसांक सगळे तुमी नियाळ करात मोगाच्यान आनी सदां कितें सांगलां म्हण राग धर नाकात. फाल्यां येयात हिंगासर आनी कितें करात सकाळीं. प्रेज गॉड. वर्ड कन्फेशन आसतलें. सिस्टरी आयल्यात आतां सकाळीं घेवंक नासलें. हांव घेवंक सोदतालो म्हणल्यार मागीर गिफ्ट आउटांक येवचलें. सो कांय नजो. सकाळीं आमी हिंगासर 8 सुमार येतले. वर्ड कन्फेशन टील 9 o'clock. 9 o'clock इज ब्रेकफास्ट आनी मागीर 9 9:30 उपरांत सेशन स्टार्ट जातलें. प्रेज गॉड. हालेलुया. कोण अर्गाचे देणे दिता? कोण मागणे करता? लास्ट कोणाक करूंक जाय? येता कोण? कोणूय? कित्याक आमी अर्गां दिवंक जाय, दिण वाचूंक जाय. कोणूय जाल्यार कोणाचें न्ही, नाजाल्यार नो प्रॉब्लम. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. थँक्यू जीजस. सर्गीच्या बापा आमी तुका दोळे बंद करुया. मातशें उबी रावया सगळीं जाणां. प्रेज गॉड. हालेलुया. थँक्यू जीजस. थँक्यू जीजस. दोळे बंद करया. अर्गां तुका जेजू, महिमा तुका जेजू, दिनवास तुका जेजू. सर्गीच्या बापा तुका आमी दिनवासता अर्गां दिता. वाकणटा ह्या वेळा पासत, आयच्या दिसा पासत, आयचे शिकोवणे पासत तुवें आमकां भोव व्हर जेण्यान बोललेलें आसा आनी जाणवायेन जी जाणवाय आमी सदां काल आमच्या काळजांत तुवें रोयिल्लें तें बी आमी केदीच ताका नाश करूंक दिवचें ना. पूण सदां काल आमी ताका जशें शेतकारी आपले बी घालता शेतान तेच भशेन आमी ताका राखतले. सदां काल विस्वासान आनी भावार्थान आमी आमची उतरां उलयतले. न्ही की तुज्या कसलींच आड उतरां न्ही. आनी जी कितें आड उतरां येता ते आमी नाश करून ताचे कडेन उलयतले, हुकूम घालतले. वचोन त्या खोल दर्यान पड. हें आमचें शिकोवण आनी आमी जाणा. जे आतां आमकां सजमोणी मेवल्या त्या सजमोणे उद्देशी आमी चलतले. आनी जे कोण संवसारान सगळे खंय आहात आमी फाल्यां थिंगासान भायर सरून आमच्या घरां येतले. थिंगासूच देखून आमी तुवें आमकां पोदवेन तुजें बोल्लाय, तुज्या बोळान आनी तुजें शिकोवण आमकां दिलें. ती शिकोवण वचोन आमी सगळ्या संवसाराक परगडटलें. म्हूण तुका आमी दिनवासता अर्गां दिता, वाकणटा. हें मागणें हांवें जेजू क्रिस्ताच्या नांवान केलां. आमेन. 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 प्रेज गॉड. प्रेज